बाबरीनं तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. एक मनाची काळजाची जावन विसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. सद्या कळसो 21 इताराचरण करच्या वखता क्रिस्त आमचो सोडवणदार म्हणून प्रगट करूंक देवाचें उतर आज आमकां आपोवणें दिता आसतना ह्या आपोवण्या सरी चलयांची वेचिवंक देवा स्वादार मागया. हे संदर्भात अर्घ स्वामीस भेटता रिचर्ड मस्करेनसन कुटुंब नित्य तर वडव म्हणजे देवस्वाद मागता असताना देवादेन लॉरेन्स आणि आलिस सेराव अंजत मेमिसिता ग्रेट मस्करेनास मंती मै वडो देवदेन फादर थॉमस सेराव अंजत मेमिसिता ग्रेट मस्करेनस मंती मै वडो तंजेरी देवस्वाद मागता असताना अर्घ स्वामीस भेटता वेनिसा लोबो फातिमा वडो तशेंच अर्घ स्वामीस भेटता एडल्बर्ट फर्नांडीस आणि कुटुंब गोवा तांचे सगळी देवस्वाद मागया मसमेस्त बसोद मागया. जे कोणा मागताना बसला सुडा सुडतान जे बसोत या मिसाच्या बलिदान वेळा मागता असताना ऑनलाईन रे मिसाचे बलिदान भेटता त्या सर भक्तिकांक बसोती विशेष करून संदर्भार आमी मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यासोबे आसो. मोगाचे न्हू आमी एकूटम जावन देवाचें उतर आयकूंक आनी येवकरिस्त भेटोवंक ही विधी भोंवती एकठांय जाल्या. आयची देवस्तुती क्रिस्त आमचो सोडवणदार म्हूण परगटचें ताचे आपोस्तल जावंक उलो दिता. सर्गींचो बाप उदारपणान ताच्या पुता जेजू मारिफात सर्गींची दिरवी आमकां वाणटा आनी ताचेर विश्वास दवरतल्यांक तात्या दायजाचे हक्कदार आनी फुडारी जावन विसता. सर्गींचें दिरवें जावन आसच्या जेजूक विश्वासान परगटूंक आदार मागया आनी सर्गींची दिरवी वाणचे पवित्र सभे पासत आनी तिच्या मणयाऱ्यां पासत मागया. म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र गुट फावते परी संभ्रमोंकू आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ कळसा मनान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी केल्ल्या पदकाची दुखदान सांगाता सर्व पदवेतराक देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरू सांगता मनाक चिंतून आनी तोंडानुसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्ल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडबड अपराध. हे पासत बगे सदां संवकार मरये सगळे आदिदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक.
सौम्यागा कुळकर काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर काकुळकर सौम्या काकुळकर काकुळकर सौम्या काकुळकर काकुळकर देवा कुंसर्गी हरी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशां सोसरी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका वाकणता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका दिवसता सौम्या एकल्या जनेत होता जेजू ख्रिस्ता सौम्या देवा देवाची शिळे बापाच्या बोधा तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळकर तू संसाराचे पाप काढताय आमची मागणी ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची काकुळकर कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू स्वामी एकलोच तू भोवतो प्रार्थुया आम्ही गटी बोलतोळे तांप्या आमच्या ते समा खातीर त्या खातीर आमी मागया सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा तुम बाबा त्यांगे कामनाचे ने काळजाची करताय तुम फरमायताय तसो मोग करूं आनी तूं बसयताय ताची आशा धरूंक तुज्या परजे फोबो कर अशी ह्या अथीर संवसारांत आमी येताना जंय कोरो संतोश आसा थंय आमची काळजां तीर करून दवरूंक आमकां निर्मी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. इसाईया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप शेबनाक रवळेराच्या कारभाऱ्याक दळबारांचो सर्वेस्पर अशें सांगता हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो वडोवन सकला घालतलो आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो हांव ताका तुजो दगलो न्हेसयतलो तुजो कामरबांद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताच्या हातीन दितलो तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्याक एक बापय जातलो हांव ताच्या भुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणूच दामचो ना तो दामतलो आनी कोणूच उगडचो ना एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें सिंहासन जातलो सर्वेस्पराचें उतर देवाचे ओडकार
सर्वेस्परा सस्ना पाळता तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका. मुझ्या तोंडांतले प्रार्थना ऐकून घेतली म्हूण सर्वेस पोरा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचता. तुझ्या दुता मुखार तुझें किर्तन गायता. तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सष्टांग नमस्कार करता. तुझो मोग सर्वेस्परा सस्ना पाळता तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका. तूं बरो आनी विश्वासी सगळा प्रासवरते तुझे नाव आनी तुवें दिल्ले उतर. देखून तुझ्या नावाची होगली गाता. तुका उलो मारले वेळी तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज घडकन म्हाका धैर्यान भरलो. तुझो मोग सर्वेस्परा सस्ना पाळता तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका. तुझो मोग सर्वेस्परा सस्ना पाळता तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका. सांपावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हा कितली अगाध देवाची संपत, कितली निगोड ताची जणवाय आनी समजणी. कोण आटापीत ताची फायसलां, कोण पारकीत ताच्यो वाटो. सर्वेस्पराची चिन्नां कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो. कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिपळ म्हूण ताचें लक्षें घेतलां. सर वस्तू ताचे तावन आरंभ जातात, ताचे मारिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावं महिमा सदां सर्वदां. आमेन. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. पेद्रुवा कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पातळाचे दारवटें तिचेर जैत व्हरोंक शकचेना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. उपरांत सेजारिया पिलिपी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावुल्ल्या वेळार जेजून आपल्या आशिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदत्तार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रभाते पैकी एकलो म्हणटात. तो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमांव पेद्रोन जाप दिवन म्हणें, तूं क्रिस्त जिवा देवाचो पूत. तो जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्ही, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रो म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पातळाचे दरवटे तिचेर जैत उरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं अडवरतलोय तें स्वर्गी अडवरलेलें जातलें.
आनी जें कितें संवसार हितून सोडयतलोय तें स्वर्गी सोडयलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणायकी संगिनय म्हणलो ताणें आपल्या शिसांक कटीत ताकी दिली. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, तशेंच ऑनलायनीर एमिसाचें बलिदान भेटयतल्या भक्तिकानो, देव कोण, देवाची सकत कितें, देवाची संपत कितें, देवाचो अधिकार कितें, ह्या सवालांचेर आमी थोडो नियाळ केलो जाल्यार वा सवालां आमची मोती भितर आठयलीं जाल्यार देवाची सकत, देवाची जाणवाय, देवाची संपत ती बिलकुल आमकां आटापोवंक जायना. जाल्यार आयचें दुसरें वाचप सांपावलन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत कांय इल्लीशी झळक तो दिवंक ह्या दिशेन आशेता. तो म्हणटा, हा कितली हगाद देवाची संपत, हा कितली हगाद श्रेष्ठ बलिश्ठ वर्णोंक नजो जाल्ली देवाची संपत, कितली निगूढ ताची जाणवाय, कितली निगूढ ताची जाणवाय, ताची जाणवाय आटापोवंक साध्य ना. कित्याक मनीस देवा मुखार धुळीच्या कणाच्या कीप आसता. देखून किर्तनकार म्हणटा, तुज्या मुखार सर्वेस्परा हांव ताकडेक लागलेल्या धुळीच्या कणापरी, ताकडेक लागलेल्या धुळीच्या कणापरी. एक ताकड कोत्ता न्ही तुमकां वय, आतां बरं इलेक्ट्रॉनीक आसात. पयलें ती उमकोळूंची ताकड आसली, उडली न्ही गे, 2 किल्यांची 3 किल्यांची 5 किलां उडली न्ही गे. एकांत पातोर दवरचो आनी एकांत खाली सामान दवरचो न्ही गे. ती अशी न्ही गे तुकतलो वयर पडयतालो, ती समां रावल्या की ना घेवन ती अशें जाल्यार काडटालो, चड घालनासलो. आनी ती ताकड धुळींत पडोन आसताली, धुळींत न्ही गे. हां, पूण त्या ताकडीक लागली धुळू कितली वजन जायत. देखून किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार एक ताकडेक लागलेल्या धुळीच्या कणापरी कांय व्यत्यास पडना. हांव आसों ना आसों, हांव जियो मरो, हांव येवं ना येवं, कांय फरक पडना. कित्याक ताकडेक लागलेल्या धुळीच्या कणापरी. देखून पळया, देवाची जाणवाई ती निगूढ कोणेय ती आटापोवंक जायना, कोणेय ती समजूंक जायना. मनशा मुखार कुंभेची जाणवाई कितली बलिश्ट आसत. एकलो शेतकार सकाळींच्या बरे जुवानी नांगोर घेवन बैलाक वयतालो. बैल म्हळ्यार गोत्ता न्ही, हां, बैल म्हळ्यार घाल, हां, खैरा गायत्या कुशीन बैल म्हळ्यार 3 तरांची सुवात आसा. एक कुंभेरीची सुवात, कळ्ळें, तातूंत पावसाच्या उदकान मात्र कांय सागोडी कांय रांदय करूंक जाता. कुंभेरीची सुवात पुत्ती कितें बरं कुंभेरीत आसची, कुंभेरीची सुवात. कांय थोडी बेटाची सुवात, बेट म्हळ्यार एक पावसाचें बेळें जाता, दुसरें कांय इल्लेशें व्हडचें उदक आसा जाल्यार तळ्याचें बांयचें उदक आसा जाल्यार जावची सुवात ती बेटाची सुवात. आनी एक कळक्याची सुवात, बैल म्हणटात ताका, बैलाची सुवात. तातूंत 3 बेळीं जातात. एक कळकें, एक एणेलाचें बेळें, सुगेचें बेळें आनी कळक्याचें बेळें. 3 बेळ्याक उदकाचो आसरो आसा. जर इसो गादवतो म्हणटात ताका बैल म्हणटात. त्या बैला कुशीन तो वेतालो. बैला कुशीन वेता आसतना एका वळयेंत, वळ म्हळ्यार गोता न्ही, तोड न्ही, तोड म्हळ्यार धाकटो तोड न्ही न्ही, वळी न्ही, वळी म्हळ्यार धाकटी, एक ओण म्हणटात पळय तशें. तातूंत कोंबयेचीं पिलां इल्लीशीं पडोन आसलीं, कोंबयेचीं पिलां इल्लीशीं पडोन आसलीं. आनी कोंबी वयर आसा, इल्लीं पिलां कोंबयेचीं वयर आसात, इल्लीं कोंबयेचीं पिलां सकयल आसात.
आनी आसतना वो शेतकार सागोडेकार बिरमो दिसता कोंबयेची, ताका पिलांची बिरमो दिसता, देखून जू आनी नांगोर सकयला दवरता आनी पाळ धरन होळयेक देंवता आनी कश्टांनी पिलांक धरन आरोवन होळयेच्या वयर घालता. पिलां सगळीं कोंबये सांगाता मेळटात आनी वो कितें करता, पाळ धरन वयर येता, होळयेंतलो वयर येता आसतना पयस आसली कोंबी धांवन येवन नाका सापता, सामो बसयता, ताच्या कपलाक येदोडलो बुराक जाता, रगत देंवता. हाका भारी बेजार, रागी येता. कोंबयेक आज कुंडल्यान घालचें म्हूण चिंता, पूण पिलांक पळोवन उगत रावता, तितलो राग येता ताका. आनी अशें सगळो दीस काम करतना कोंबी म्हाका कित्याक साबली, कोंबयेक हांवें कुमक केली, कोंबयेचीं पिलां वयर घाली, तरी कोंबी कित्याक साबली. तशेंच तो चिंतून सगळे दीस चिंतून कंगाल जालो. राती न्हांवन बी जेवन बी न्हिदल्या वेळार एंत चिंताप ताका दसतालें. राती स्वप्नांत ताका देवदूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, आळे मनशा, तूं संवसाराचो मुकुट, संवसाराच्या रचनेचो मुकुट, तो सगळो संवसार तुज्या हातीन दिला. कोंबी ती तुजे खातीर आसली. कोंबयेच्या की कितलो व्हरतो तूं. कोंबी तुजे मुखार धुळीक सामा. कोंबयेचो जीव तुज्या हातांत आसा. तूं केदाळ्या जाय तिका मारयेत. आनी तुजी चिंतना कोंबी समजूंक जाणांगी. तुजी जणवाय कोंबी आटापूंक जाणांगी. तुजी संपत्त कोंबी ती आपणावंक सहज घे, सकत घे. पळया, तुजे मुखार कोंबी धुळीक सामा. तूं कोंबयेक तुका समकत नाका. तूं कोंबयेच्या की कितल्या की व्हरतो. पळया, वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देवा मुखार आमी कोंबयेच्या की फास्ट. आमच्या मुखार देवाची संपत्त, देवाची जाणवाई ती अगाध. ताची समजोणी कोण आटापीत. देखून न्ही सांगोस्तीन तेदोस्पोर जाल्लो, देव खंयची भास उलयता म्हणून, खंयची भास उलयता देव. त्रिंदात कशें तीग जाण एक जावचे, बाप पूत आनी पवित्रात्मा कशें एक, असले समजोणी मनशा कुळाक आटापूंक साध्य ना. कोण ताचो वाटो पारकी, सर्वेस्पराचो वाटो कोण पारकीत. काही थोडे ग्रेस्त आशिल्ले, हायेस्ट बिझनेस उलोवन आशिल्ले, आज रीणकारी जाल्यात आनी रिणाच्या पोंडांत पडल्यात. काही थोडे खाय नातले ऊस उबारल्यात, वयर गेल्यात. कशें वयर गेल्यात गोत्तू ना. कोण आटापी सर्वेस्पराचो वाटो. काही थोडे थरनाटे मरण पावल्यात, काही थोडे अघात रितीन वळवळून गेल्यात. कोण जाणा सर्वेस्पराचो वाटो कोण पारकीत. सर्वेस्पराची चिंतना कोण जाणा जाल्लो आसा. कोण जाणा जाल्लो आसा सर्वेस्पराची चिंतना. कोणें चिंतिल्लें आसा 2019 इसवेंत कोरोना येत. कोणें चिंतिल्लें आसा 2019 इसवेंत कोरोना येत आनी सगळो संवसार बंद जायत. सगळो लोक अमेरिकान धरुल्लो इंडिया पर्यंत, अर्गवान पर्यंत सगळो लोक कशें भितर बसत. इगर्ज्यो पडल्यो, दिवळां कशीं बंद जायत. कोणें चिंतलें आसा. खंयच्या मनशान स्ट्रायक करून बंद करचें बरी आसा गी. प्रतिभटन करून बंद करचें बरी आसा गी. भारत बंद आपोवन एक दीस सगळें बंद जाय साध्य आसा गी. कोणाकी साध्य ना. पूण दिसनातल्या एका ल्हानशा कोरोनान सगळो संवसार बंद केलो. सगळीं ट्रेनां बंद केली, विमानां बंद केली, शिप्पां बंद केली, आंगड्यो बंद केल्यो, हॉटलां बंद केली, बिझनेस बंद केले. सगळ्यांक तांच्या बिळा भितर गेलें जाल्यार चिंता. सर्वेस्पराचो वाटो कोण जाणा. सर्वेस्पराची चिंतना कोण जाणा जाल्लो आसा. कोण ताका आलोचन दिवंक शकतलो आसा. मरेकार पिडा येतात, भिरांकूळ पिडा, कॅन्सराची, काळजाची, किडनीची आनी तरातराची, एड्साची आनी तरातराची पिडा, चिंतूंक नातिल्ली पिडा.
खंय जावन येता कशें येता मनीस इतलो प्रगतीच्या पावंडा पावला मनीस इतलो प्रगतीच्या पावंडा पावला वयर उबोंक शकता पंदल्यान उपयोंक शकता भुमीच्या भितर रावंक शकता जाल्यारय मनीस जीव आसूंक कित्याक वखद काडूंक शकना कॅन्सराक कित्याक वखद काडूंक शकना देवाची जाणवाई देवाची आलोचना दिवंक शकतलो कोण आसा कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताणें लक्षांत घेतलां कोणाक तें साध्य आसा खंयच्या दाखत्यार साध्य आसा खंयच्या विज्ञानीक साध्य आसा म्हज्या बगाच्या भाव भयणीनो देखून पळया सर्व वस्तू ताचे तोन आरंभ जातात ताचे मारिफात आनी ताचे खातीर त्यो शेवट धडटात देखून त्या देवाक जावं महिमा ताची जाणवाई ताची संपत्त ताची समजणी आटापूंक कोणाकच साध्य ना जाल्यारय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती जाणवाई ती संपत्त ती समजणी घेवन एक आमचे सारको म्हजे आनी तुमचे सारको जावन जेजू ह्या संवसारांत आयलो पळया दुसऱ्या वाचपाक सांगले बरोवणे देवाची संपत्त देवाची जाणवाई ती समजणी अगाध पूण ती अगाध समजणेंत एक ल्हानसो व्यक्ती जावन मनीस जावन जेजू ह्या संवसाराक आयलो म्हज्या आनी तुमचे बरी पिलिपेकारांक बरयल्या पत्रांत सांबाळून वता असैमान तो देव तरी त्या समान संपणाक लब्ध रावंक ना मनशाचें रूप ताणें घेतलें आमचे गतीन तो चियलो पातक मात्र सांडून पळया आनी हो जेजू 3 वर्सां सिसा सांगाता जियेल्या उपरांत आयच्या सुवातेंत एक सवाल घालता पळया मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात आमकां आतुराय आसता न्ही म्हज्या विशयांत लोक कितें म्हणटा न्ही आसा सगळ्यांक एक नॅच्युरल तें आसचें माय विशयान सून कितें म्हणटा माय म्हणटा तूं शे गुणाची सून म्हणून न्ही सुने विशयांत माय कितें म्हणटा न्ही आनी सुने विशयांत माय विशयान सून कितें म्हणटा सुने विशयान माय कितें म्हणटा पुता विशयांत आवय बापूय कितें म्हणटा दुये विशयान आवय बापूय विशयान भुरगीं कितें म्हणटात आसा न्ही पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू एक सवाल विचारता म्हजे विशयांत लोक कितें म्हूण म्हणटा ही विचारूंक सवाल कारण आसा थोडे जेजू विशयांत इल्लेशें वायट उलयताले कळ्ळें तो पोटारी तो कावगो तो बेबदो तो पत्क्यांचो इश्ट जावन गेला कलवंतांचो इश्ट जावन गेला कलवंतां म्हळ्यार कोता न्ही व्यभिचारिणींचो रुद्वारींचो तो इश्ट जावन गेला थोडे म्हणटात ओ त्या सुताराचो पूत जुजेचो पूत न्हय तो मोरयेचो पूत न्हय ताचे भाव भयणी आमचे मदें आसात न्हय खंय जावन ताका ही जाणवाय हें सगळें ताका आयकूंक मेळिल्लें आसा ताचे मदेगांत जेजू एक सवाल विचारता मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात थोडे म्हणाले तो स्नानदत्ता जुआंव म्हणटात थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर थोडे तो प्रवादे पैकी एकलो म्हणटात तें आश्चर्यां पळयल्ले आश्चर्यां जाल्ले बरेपण भोगल्ले ते पुरो म्हणटात तो स्नानदत्ता जुआंव तो एलिया तो येरेमिया वा प्रवादे पैकी एकलो म्हणटात पेद्रोन सांगलें तें पूण जेजू विचारता सिसांक तुमी 3 वर्सां म्हजे सांगात आसात न्ही म्हजे सांगात जेवल्यात म्हजे सांगात रावलात म्हजे सांगात तुमी केलां सरयां पळयल्यां विजमितां पळयल्यां सगळें पळयलां तुमी कितें म्हणटात तुमी 12 जाण म्हजे सांगात आशिल्ले कितें म्हणटात तातूंत पेद्रू एक रप्पा जाप दिता तो म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत कित्याक पेद्रून जेजूचो अनुभव खरेपणी पळयल्लो आसा खरेपणी सडावत पुरा आसरें जाताना पेद्रू आशिल्लो इवन लाजाराक जिवंत करतानाय भितर पेद्रूक आपूण व्हेल्लें जेजून
थाबर पर्वता रुपांतर जातना जेजूचो वैभव देवाचे उतराचो थाळो हो म्हज्या मोगाचो पोत तो म्हाका मानवला ताका तुमी ऐका. ही उतरां पेद्रूच्या खानाक तीक्ष्ण रितीन गेल्लीं आसात, तीक्ष्ण रितीन गेल्लीं आसात. आनी पेद्रू प्रेरीत जाल्लो आसा ह्या दृश्टांतांत. आनी पेद्रूक हो लागशिल्लो अनुभव जाल्लो आसा. जेजू कोण, जेजूचें सगत कितें लागशिल्लो अनुभव. थाबर पर्वतार पळया तें दर्शन पळयल्लो पेद्रू भिरांकूळ रितीचो अनुभव ताका जाता. मात्र न्ही दर्यांत गलिलिया सरोवरांत उदका वयर सरता आसतना पळया उदका वयर सरता आसतना कितल्या धैर्यान तो सरलो, कसो तो बुडलो, कसो तो उदक पियेलो, कशें जेजून उदका वयर येवन ताका हात धरून उखल्लो. पळया ही गणितां खंयच्याच मनशाक ती आटापूंक जायनातली. तसलो अनुभव ह्या पेद्रू थंय आसलो, भिरांकूळ रितीचो अनुभव. वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार 2 बुडोवंक जाल्ल्या वेळार जेजून वाऱ्याक सांगलें थंड जा, शांत जा. सगळें शांत जाल्लें पळोवन पेद्रू पळया मासली नासतना खंगल जाल्ल्या पेद्रूक जाळ उडय तुज्या दोनीच्या उजव्या बगलेक मेळटली म्हणलेंच मासली इतली मेळ्ळी की कांयच नासलेल्या सुवातेर इतली मासली. पळया ही सगळी चिंतना, ही सगळी संगत पेद्रू आटापूंक शकना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून तो म्हणटा तूं क्रिस्त जिवा देवाचो पूत. अपुर्बायची संगत. देखून जेजू म्हणटा असलो अनुभव जोडलेलो तूं बागी पेद्रू तूं कडप. पीटर पात्रुस फातोर पेद्रू पात्रुस पीटर पात्रुस पेत्रुस म्हणटात पेद्रू पेद्रू पेत्रुस फातोर. तूं पाथोर तूं कडप. हे कडपीचेर हांव म्हजी धर्मसभा बांदतलो, धर्मसभा बांदतलो. वय म्हजे मोगाचे भाव भयणीनो असलो अनुभव जेजूचो आमकां जावंक जाय. हांव एक फावटी मुंबय गेल्ल्या वेळार एका हॉटेलांत हांव नाश्तो करूंक गेल्लो सकाळीं. सो तो थंयसर एकलो वेटर आशिल्लो. तो म्हाका तो पळोवन आशिल्लो, म्हज्या गळ्यांत कुरीस आशिल्लो. आनी बील दितना बील विचारलें हांवें. तो म्हणलो बील नाका म्हणलो. कित्याक म्हणे तुमी पाद्र्याप न्ही म्हणलो. तो हिंदीन म्हणलो. तो क्रिस्तांव सुनी. हांवें म्हळें हांव पाद्र्याप वय. म्हाका पळयतना कळटा तुमी पाद्र्याप. म्हाका जेजूचो मस्त मोग, म्हाका जेजूचो मस्त अभिमान. आय लव यू माय लॉर्ड म्हणलो. तो म्हणलो म्हाका बिल नाका, म्हाका पयशे नाका ते, पूण म्हजेर मागता रे हात दवर मागताय गी, म्हणजे म्हातारेक हात दवर मागतात गी म्हणलो. हांव म्हळें तुका कित्याक जेजूचेर तितलो अभिमान. तो म्हणटा हांव क्रिस्तांव न्ही, हांव क्रिस्तांव. पूण हांव सदांय ह्या हॉटेलाक येता आसतना माय मीगर्स क्रॉस करून येता. बुधवाराचें थंय मस्त नवें जाता. आनी हांवें मस्त बरी आयकलां आनी हांव गेल्लो आसा. म्हज्या आवय कॅन्सर आसलें. ती वळवळताली, ब्रेस्ट कॅन्सर. आनी हांव मागतालो थंय वचून, थंय मागतालो जेजू लागीं. आनी जेजून तिका संपूर्ण गूण केला. संपूर्ण बरी जाल्या ती. कांयच कॅन्सर ना. एक ब्रेस्ट काडला, संपूर्ण बरी जाल्या. ताच्या उपरांत जेजू म्हळ्यार म्हाका मस्त मोग. ताका पळोवंक येता हांव हप्त्याक एक फावटी पळोवंक येता. आनी जेजू कोणूय मनीस मेळ्ळो जाल्यार ताच्या लागीं बेसांवकाणी घेता, माथ्यार धरून मागूंक सांगता. आय लव यू माय लॉर्ड म्हणलो. पळय म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो. आनी रडलो प्रॅक्टिकल रडलो. हांवें ताका सकाळ मुखार मागूंक जावना म्हाका. ताका हांवें भितर आपयलें. थंयसर ताणें म्हाका कॅबिना आपूण व्हेलें आनी थंयसर मागलें गेलें. देवी गेली ताणें मागणें केलें. म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो जेजूचो खरो अनुभव जाल्यार पळया जेजू कोण म्हूण आमकां कळटा, जेजूची सकत कितें म्हूण कळटा. पूण हो जेजूचो अनुभव कोणें दिवंक जायना. हांवें जेजू विशयान कितलेंय तुमकां सांगयत. जेजू विशयांत हांवें एक हप्तो रेतीर दियेत, कितेंय सांगयत. पूण खुद्द जेजू कोण म्हूण तूं अनुभव करिनाय जाल्यार हांवें सांगलेलें सगळें तें एका कानान तोंड एक कानाक वेतलें, तें वाऱ्याक वेतलें. जेजूचो अनुभव खुद्द तुवें जोडगे जाय. तो हांवें तुज्या तकलेंत
तुज्या काळजांत तुज्या मतींत बरोवंक जायना पूण थोड्यांक आमकां सडावत जेजूचो अनुभव करूं नाका पर्सनल एक्सपिरियन्स विथ जीसस आमकां नाका आमी येता मिसाक शर्माव आयकता मीस भेटयता पूण आमी वचोंक आसा करूंक आसा म्हूण करता पर्सनल टच पर्सनल एक्सपिरियन्स आमकां नाका गरज ना कित्याक संवसारी संगतींनी आमी मेथेर जाता संवसारी संगतीचो आसरो बरोवसो म्हाका आसा देखून ह्या संगतीची गरज ना म्हूण म्हाका भोगता पूण जेजूक पळयतले जेजूक आशेतले जेजूचो फाटलो करतले जेजूक बगूंक ते वडताडटले कितलेशे जण आसात आनी तांकां जेजू कोण म्हूण कळीत आसा देखून म्हज्या मोगाच्या बाबा तसलोच अनुभव पेद्रूक जाल्लो दिसपट त्या जिवितान खऱ्या भावार्थान खऱ्या विस्वासान खऱ्या मागण्याच्या बळान हें साध्य आसा त्यामुळे म्हणे त्या क्रिस्तांवच्या त्या तरणाटो तो काजर जाला गुतूना म्हाका पूण पळया तो मी सांगू साना शर्माव आयकना रितीर आयकना कोणेंय सांगिल्लें आनी वचून पयसतान पळोवन सोम्या सोद आनी इतलो मोग करूंक सुरू केलो सोम्या लागीं अशें तो उलोवंक लागलो सोम्यान ताचेर कितली दया दाखयली पळया दाक्तेरान जायना म्हूण सांगलेली कॅन्सराची पिडा गूण जाली ती गूण जाली म्हळ्यार थोड्या तो म्हणटा ताचें वर्तें कालें आसा तो मेस्त्री कसो तो देव कसो जायत कितलो अगाध तो कितलो बलिश्ट तो पळया ताची एक भावार्थ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सांगूंक साध्य ना पळया एक शेट्टींची बणक्यांची एक स्त्री मेळ्ळी ती क्रिस्तांवांच्या काजर जाल्या तिका भारी भक्त जेजू म्हळ्यार मागचें आंबोरी म्हणची तेच म्हणसो पोन शेता वेचें पुरा एक दीस म्हजे लागीं ती आयली ती म्हणाली म्हाका कॉलेजीक येतानाय PUC घेतानाय इगर्ज म्हळ्यार बारी खुशी जेजू म्हळ्यार बारी मोग देखून हांव क्रिस्तांवांच्या चेड्यात सुद्दां काजर जाली पूण काजर जाल्या उपरांत क्रिस्तांवचें अशें आसन मोगूत नातलें क्रिस्तांवची अशें आसन मोगूत नातलें भिरांकूळ मसरी म्हज्या सासू मायन म्हाका इतलें कश्टिलें पसद्यो नाका जाल्ल्यो गाळी शिरापू ते मिसा वचून येवन पाटी येवन तो सोरोप येवन त्यो गाळी त्यो शिरापू म्हाका इतल्यो घेतल्यात हांवें चिंतचें ती मिसा कित्याक येतात कुंभार कित्याक खाण येतात हांव जेजूचो फाटलावतार जाय म्हणल्यार क्रिस्तांव लागीं काजर जाली पळया क्रिस्तांवांची अशीं मनशां म्हाका वतून नातल्यार हांव काजर जाती ना कितलो मोसर आसा कितले झगडे आसा कितले वायट आसा क्रिस्ता पात येतलो सडावत कोणी क्रिस्ता बरी जिवंक शकना क्रिस्ता बरी जियेना ती रडली वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्ताचो अनुभव आमी कसो करचो क्रिस्त कोण आमी हेरांक कशें दिवी येतो कशें घरांक कशें परगड करी येतो तुज्या देखीन तुज्या समर्पीत जिवितान तुज्या बऱ्या गुणान तुज्या शेगुणान तुवें क्रिस्तांत येसय तुका पळयतना क्रिस्ताचो उडास येसय असलें जिवीत देखून हें जायचें जाल्यार क्रिस्त म्हज्या जिवितांत कोण क्रिस्त म्हाका कोण क्रिस्त म्हज्या जिवितांत कितें क्रिस्ताचो अनुभव म्हज्या जिवितांत कसो जाला तें गरजेचें म्हज्या मोगाच्या बाबड्या जल्मत हांव मरता हांव मरणा पर्यंत कुंगार खाजर सोबण मागणें रेतेर आंबर पुरो जाता पूण पर्सनल जेजूचे एक्सपिरियन्स आमकां जाला आगी पर्सनल टच जेजूचो आमी अनुभव केला आगी म्हणलें सवाल विचारूंक जाय नातर व्यर्थ सगळें व्यर्थ देखून इकडे बटोळे दांबया आमी जेजू आज आमकां हर एकलें विचारता तुका कसलो म्हजो अनुभव जाला पिद्रू बरी सांत तोमासा बरी म्हज्या देवा म्हज्या साईबा म्हणलो अनुभव जाला आगी जावं ना तर तुजें जिवीत बेस्टेंस तोगडायताय बेस्टेंस पाड करताय व्यर्थ करताय देखून करो जेजूचो अनुभव करूंक जायची कृपा मागया आमेन.
उभी राहावी आंतरिक देवा देवा सुलभावर तू सारी सगळी सांगता एकाच देवा असत मानता सर्वपदार्थ बाबतो सर्गाने पृथ्वीसो दिसत्याने ना दिसत्यांचो रोजतो सरसनार आणि एका सम्या जेजू ख्रिस्ता सत म्हणता देवाचे क्लोज पोतो सर काळा दे बापातां जन्मला देवातां देव उजवाडतां उजवाड खऱ्या देवतां उपजल्लो करो देव तो देवातां जन्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत सरकारतां तो देवलो आनी पळयतत्म्या वरवीं आमकां मनीसचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंस पिलाता काल ताका कुरसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करूंक वैभवान तो परतून येतलो अंतराळ स्वर्गीय शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या आसत मानता सोमी आनी जीवदातो बापा आनी पुताता निपसला बापा आनी पुता बराबर तगै समसर को नमस्कार आनी महिमा होवो प्रभु देवरवी तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मतावर स्थापलेले पवित्र सत मानता पत्काच्या भक्षणा खातीर पवित्र स्नाना समन मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंत आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वास उरवता आमेन. येस विश्वासान येस भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो ती एका देवाच्या पांयां तळा समर्पिया. मोगाळा बापा तुझ्या पुतान स्थापीत केली पवित्र सभा सोलोंच्या आमच्या भगवंत बापान पवित्र सभेच्या सर मुणयेरांनी आनी भावात्यांनी जेजू जावन आसा क्रिस्त देवाचो पूत म्हणलें सत परगट करूंक धैर्य दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी देवाच्या राजाची मोलां राष्ट्र पंच संगतींनी दाराळ मापान वापरिशें आनी तांच्या तबेन दिल्ल्या लोकांची प्रामाणीकपणान सेवा करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय विविध पिडेंनी कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक तूं सुशेग दी. तांकां आसची पिडा आनी एकसुरपण विश्वासपणी धैर्यान फूट करूंक सकत दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय पवित्र सभेची संदेश जावन आमकां आसची जबाबदारी विश्वासीपणे चलोवंक आनी तिणें शिकोवची सता भावार्थान मानून घेवंक संवसारार तिचे वाडावळेक हाताक हात दिवन वावरिशें आमकां करपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी दगदण्या वेळार कंगाल जायनाशें सूख शिकोवणे कबूल जायनाशें आनी पवित्र सभेच्या पासलेतावन विंगड जायनाशें आमकां राख म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय एक घडी बरदोळे दांपी आमच्याच कसकी कर सांगात हिर मागया. सर्गींच्या बू मोगाळ बापा तुझे मुखार स्वरलेली आमची मागणी दिन स्वीकार कर. तुजी जाणवाई तुजी पदवी तुजी समजणी अगाध ती कोणाक टापोवंक जायना पण जाल्यार त्या जाणवायेसो त्या मोगासो आनी त्या समजणेसो त्या अधिकाराचो प्रतिरूप सावन जेजू ह्या संवसारी आयलो. ताणें सगळें तुजें तोंड घेतलेलें आमकां दिलें आनी तो अनुभव करूंक आमकां ताणें शिकयलें. तो अनुभव हेरां थंय वांटोवंक आनी तुजी जाणवाई तुजी सकत हेरांक प्रकट करूंक तो आमकां आपोवणें दिता. ह्या आपोवण्या सरी जाल्यांची विचारूंक आमकां दार दी म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. तुका भेटोन दिता मोगान तुआ स्वीकार कर म्हूण आमी
परता बापा काणीक आमची तुका भेटून दिता मोगान तुवा स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता मुखार येता सर्व समर्पिता उड्या वैनासवे आमकां सास भेटयता तुजे मुखार येता उड्या वैनासवे आमकां सास भेटयता बापा काणीक आमची तुका भेटून दिता मोगान तुवा स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता मानवो बापा आमची काणी की मोगाची नितळ मोनान आमी बापा काणीक आमची तुका भेटून दिता मोगान तुवा स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता सर्वेस्पर्श आमी स्तुती करता आनी तुजें उदारपणान तुवें आमकां दिलां तूं ताका सुरूच आमी तुका भेटयता दाखोवन दिलें म्हणून वर्णन केलां तो आमकां आत्मी पिवून जातलो सस्ताच्या सस्ता देवाची स्तुती सांग सर्वेस्परा लानवीक मनान आनी पदकाची दूख धरून आमी तुजे मुखार येता तर तूं आमकां मानून घे आनी हेचे दिसा भेटयता हांव तें बलिदान तुका मानूं सर्वेस्परा देवा म्हज्या गोडेपणान तूं म्हाका धरून काड सर्वेस्परा म्हज्या पदकांतलो म्हाका तूं नितळ कर म्हज्या भाव भयणीनो आनी म्हज्या हातांतलें म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सर्पद्वे दादेव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हूण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या देवा एकच बलये वरवीं तुवें एक आपणायलेली परसा तुका करून घेतली तुजे पवित्र सभेन एकवटाची आनी शांतीची देणी दयेन आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसों आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसो तुमची काळजां उबारत सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तुवें कनवळ्यान संवसाराचो इतलो मोग केलो आमकां सोडवून दार धाडलो तुज्या पुता सवे तुका मानतालें
तेन्ना आमचे सवय तुका मानवंक पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलो. देवाची आज्ञा मोडूंक आमकां ना जालली तुजी देणी गुरपेची. ताणें आज्ञा पाळून आमकां ती परत्यान फावो केली. देखून सर्वेस्परा सर्वदेवदूतां आनी संतां भक्तां सांगाती आमी तुका वाकणटाव आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी गायताव. Povit, dâlbarasu sâvis pude, sârgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवात. होसाना उत्सर्गी होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी होसाना उत्सर्गी. पवित्र घडी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडा निवाय नाशिल्लें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची पवित्र आत्म्याची घडी. ही घडी कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता. जेजूचो पर्सनल एक्सपिरियन्स जेजूचो खासगी अनुभव आमकां सांगूंक सुमयाची कृपा मागया. बाबा करसू तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर देखून दो वापरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सुसोंकू आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या सांग दिलो म्हणून तुमी सुमेस्त घेयात आनी गयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका दिन वाचून आपल्या सांग दिली म्हणून तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबारां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोगूट संसाराच्या सडवंडारा तुझ्या खुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुन्हा जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत सोडो आनी सोडोवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वगलेन देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेस उगडास करी. अशें लिओ आमच्या भगवंत बापा आनी पिटर पौल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणी उगडास करी. आनी तुज्या काकुळतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो करे. आम्हा सुमेस्तांची काकुळट कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत ओंकार मरे देवाचे माये संगती भाग्यवंत सुजेती सोपती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान
त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगता तुका वाकणू आनी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवना आनी आमच्या सोडूनदाराची आजना मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन दीर्घेन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे रास येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपड तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां तळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयकुणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बुरवूश हानत रेगतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीने सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमचो तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येतनी राज वर्सला येताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिव्या. देवाचे शेळिये संसाराचे क्रिस्ताच्या कुडीर पाप काढेले. आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढेले. आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढेले. आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काढता ती शिडयेची छवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमयान तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका भोवना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्या भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुणरगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवदातारा. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवदातारा. कितली मोवाळ काकूळ तुझी असीम दयाळाय सर्गींची. दैवी कानादातोस करची
पवित्र नामची मोगा शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुझ्या का कोळतीचे वखत आमकां पुरती भलायकी दिवं आनी सगळ्यांत आमी तुका मानतात असले संवसाक आमकां तुज्या मोगान थीर आनी उर्बेवंत कर क्रिस्ता आमच्या सुमये वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोने आजीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. भक्तीन मी सांगपाटी जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तांक देव बरें करूं. सर्वेस पोरा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो प्रगट्या गीताची गाव्या मधुनादा गाव्या स्तुती ताची उल्हासा बाप तो सर्वांचो मोगान आमकां पोसो बाप तो अदीक मोगाचो वंदिया सर्वेस पोराक ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो प्रगट्या मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. नमान वडोक जेजू रोजार सैबिनी सगळी सांगता भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव समेस्तांक देव बरें करूं. हॅव अ गुड डे. गॉड ब्लेस यू.